हांव रोहिदास पळ खात्री देवस्थानचो अध्यक्ष. हांव आमची पारंपारीक जी घोडेमोडणी आसा वड्ड्याची, ती वड्ड्याची घोडेमोडणी आमच्या होळयेच्या चवथी आसता. आमी सगळे जे घोडे आसा पळय ते सातेरी, महामाया, रावणाथ आनी मडवळ असे 4 पिळगीचे 4 घोडे आसता. आनी ते घोडे सगळे आमी न्हेसोवन हांगा चवाट्यार येता आमच्या बोड्ड्याक. आनी थंयसून मागीर आमी ते वाजोवणे घालून सगळे मागीर ते बाकीचे मानकरी आनी बाकीचे सगळे घोडे आमी सगळे घेवन रस्त्यान चलत 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 आमचो मूळ गांव आसा गांवतळी चवाटो, हे चवाट्यार आमी येता. आनी तो चवाट्यार येयल्या उपरांत थंय घोडे परत आमी सारके वेवस्थीत न्हेसयता. मागीर तेची विधिवत पुजा करता आनी थंय पावली मारता आमी रिजर हो 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 अशी पावली मारता. आनी आमी 4 घोडे मागीर आमी परत असले अशे आमी ते वचपाक वयता. आनी अशें आमची पारंपारीक जी वाड आसा जी कलाडच्या मळा कडसून ती डायरेक्ट भायली पेटसून आमचो आरकार आमचे हे आसा शिमा आसा ते सिमा पर्यंत आमी वयता. आनी थंयसून परत भायली पेटेर आमची जी तेंची एक होळी आसा भायली पेटकारांची, ती होळी ते परत सिमा अशे आमी 5 फेरे मारता. ते 5 फेरे मारून जाल्या परत आमी वडा कडेन वयता. आनी वडा कडेन सगळ्यांचे तेंची ज्यो सुवासिनी आसात ते घोड्यांच्यो ते तेंचे घोड्यांचे ते पांय धुतात. आनी पांय धुल्या उपरांत थंय सांगणे कडेन वयता. आनी सगळ्यांक थंय जे भक्तगण आसतात तांकां सगळ्यांक थंय तेंचे कॉल प्रसाद दिता. आनी थंय थोडी जी नवस केल्लो आसता घोड्या कडेन ते नवस थंय कोण कोण केल्लो आसा थंय ती नवस आपल्या घोड्या कडेन सांगतात. आनी त्या प्रमाणे ते नवस तेंच्या सांगल्या उपरांत तांकां तो प्रसाद थंय दिलो वयता. थंयसून मागीर तशेंच आमी परत कराडचे मळा वचून परत ते आटले ते गांवतळी ते होळी आसा आमची, ते होळये पर्यंत थंय येता. आनी होळये कडेन येवन ते घोडे परत थंय सोडयता आनी मागीर परत आटल्याचे परत आमी तर चवाट्यार वयता. आनी चवाट्यार गेल्या उपरांत थंय मागीर ते व्हडल्या घरचे आमचे आसात तांकां थंय कॉल दिता. आनी कॉल दिल्या उपरांत थंयसून घोडे म्हणजे विसर्जन जाता. तशेंच मागीर ते घोडे जे आसा ते आपल्या फॅमिलीन आपल्या कुटुंबान जे वचोन तांकां थंय पांय पडटात आनी तेंचे आशिर्वाद घेता. आनी थंयसून मागीर आमची घोडेमोडणी सांगता. घोड्याची ती ताटी बी आसता ती प्रत्येक वर्सा नवीन करता. घोड्यांची ताटी जी आसा पळय ती आमची जी आसा ती बांबूची ताटी आसता. बांबूची ताटी आसता ते जे वर्सलकार आसता ते आपले पर्यंत ते करता. ती कितें आसता हेजी ताटी फुडल्या आसा तो वापरता तेजी तो वापरता अशें आमचें ते चालू आसता. पूण चडशे नवीन करिनात तेच आमी ताटी वापरता. आनी पाकोटी आसता ती पाकोटी ते रतन आबोल्याची जी आसात आबोली तेज्या पासून ती आमची पाकोटी केल्ली आसता. आनी घोडेस्वार आमचो आसा पळय ते घोडेस्वाराचे आमचे शिवाजीच्या टायमाचे जे आसा वेश आसा ते वेश परिधान करून ते घोडेस्वार हांगासर रोडता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.